हे पयर घर रातचें अकस्मात पावसान तें कोसळ्ळें. तें आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक कळ्ळें अशें अशें जालां आनी तेजी परिस्थिती ते कोण रावताले तेंची परिस्थिती ते घरां रिपेर करपाचें नासलें. ते आतां कोणूच कामाक ना. तेन्ना हेल्थ मिनिस्टराक कळटकूच हेल्थ मिनिस्टरान ताबडतोब आपली टीम धाडून ते सगळे पळोवपाक लायले आनी तेणी आतां हे करून दिता म्हणून सांगलां तांकां. त्या भुरग्यांक एक आदार करून दिता म्हणून सांगलां. तेन्ना हांव हेल्थ मिनिस्टराचेर चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कितले जाण रावता ह्या घरान दोग जाण रावताले आनी दोगूय जाण कामाक खंय ना. प्लस ते अनफीट आहा म्हणजे चलपाक जायना तेंचे कडेन. एकल्याचें नांव प्रदीप श्रीपाद नायक आनी एकल्याचें नांव संदीप श्रीपाद नायक. आनी कोण ना दोगूच आसताले. दोगूच आसताले. त्या सायडीच्या घरान तेजे चुलते रावताले. म्हटल्यार समज हें तर परत घर पडलें न्हू तांकांय फाल्यां सकाळीं मार बसपाची शक्यता आसा. तिराळ उसगांव हांगसरल्या संदीप आनी प्रदीप नायक यांचे घराची भिंत आयतारा रातची कोसळ्ळी. पूर्णपणे हे भिंत कोसळ्ळे कारणान घराचें खूब नुकसान जाल्लें आसा. प्रदीप आनी संदीप हे बरे नाशिल्ल्या कारणान गेले कांय म्हयन्या पासून आपली भयण सांखळे आसा आनी थंय ते रावताले. ताका लागून एक मोठी दुर्घटना टळिल्ली आसा. घटनेची म्हायती स्थानीक पंच राजेंद्र नायक यांनी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाका सांगले आनी तेणें ताबडतोब सोमार दीस एक टीम धाडून घराची पळोवणी केल्ली आसा आनी घर रिपेर करून दिवपाचें आश्वासन हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांनी दिल्लें आसा. ताका लागून पंच मेंबर राजेंद्र नायक यांनी हेल्थ मिनिस्टराचे आभार मानलेले आसा. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी.